सगळे जाण हे करून करून धोत्ता असतले नाका तिंगा तिकेटी मत 3:30 ते 4:30 जातले आणि बरी ना पडपाची न्हू. रनिंग बॅक टू गोवा तोर भोंवता लफडे घराकडे बट जाऊ गाईज कितेंय जाऊ बट आमच्या पोटान गेले ते ओके. हल्ले आम्ही एक आस बागवली विंटर म्हाका लायक जायना हांगसरलो. आणि अजून बसून कोणी सबस्क्राईब करू ना प्लीज असं आणि सबस्क्राईब करा. कोणाक रावल्या तुम्ही कोरा आहे रे ब्रिटिश गाय नो आज झाली गाईस ती आता झाली. तो आता मालबट हे स्मॅश होता त्याने येथून दोये गोड आणि थोडीशी इलची पावडर ते इलायची त्याने ती सारखी ग्राइंड करून हात आणले घातला त्याने गाईस शेफ तोंडत आणि तिथून इले हे दाडे पडे 100 उडे घी घातल्या न्हू. पहिली घी आणि मागीर येथूनच आम्ही घालतेली मॅश केलेली थोडीशी डाळ कित्याक ही चोड जाल्या गाईस सो ती दिसतूच घालूंक जाय. सो ही आम्ही घालतेली येथून. आता येथून चण्याची डाळ न्हू कितले अदमासान घालता गाईस तो सगळेच सो माझ्या हिसपान आम्ही 10 करपाचे आहले त्यो माहीत जातले आता. पेस्ट कहो जावंक जाय डो कहो जावंक जाय म्हणून गाईज ओके बट इट शुड नॉट बी लंपी सारखे ब्लेंड जावंक जाय. थंड जाल्या उपरांत मागीर ते दाखोवंक जाय तो स्टेप कित्याक तितून तो स्टफिंग करपाचो आहा ते. सो तेंका गाईज पुरणपोळी सदांच लेयर्सांनी असता करेक्ट मालबट. लेयर्स म्हटल्यार भितर तेंच्या सुद्धा बारीक पातळ लेयर्स असता. त्यो कहो कोत्तलो तो तेका खबर आहा गाईज कित्याक तो फुडलो स्टेप तुमकां दाखयतली आमी. हांव न्हू मालबट आमचे आता काम म्हाका ओके फिलिंग रेडी झाले. आता फिलिंग आमचे ते मोला पळय ते आणि थोडेशे इल्लेशे पीठ जस्ट बी आमी चपाती करता पळय तशी न्हू इल्लें पीठ दवरला तेणे म्हाका लाटूंक जाय. बट डोंट यू थिंक दिस इज टू बिग फॉर अ पुरणपोळी. ना रे नो गाईज तेणे म्हाका पळय इतलो व्हडलो दिला ओके सद्याक बेसन लाडू पुरो येदी पुरो ओके आणि आता तिथून स्टफिंग बोल ओके आता येदी पुरो म्हण गाईज ओके चड मोठी म्हणजे पातळ करूप ना बेसिकली हातीन घालूंक जायना मरे इतले स्टफिंग इतले फिलिंग घालपाक जाय आणि मागीर कितें करूंक जाय ताका हे कर लायक डम्पलिंग लायक पराठा just like a paratha. Like a paratha, guys. Then I know. Okay. So मागीर मुचले पीठ बारीक ते काही गुणांक जाय का इल्ले प्रेस करून गुणांक जाय न्हू रे. एक्स्ट्रा पीठ उरता ते बाहेर काढ म्हणजे भायर मारपाचे ओके. आता ताका राउंड कर कोत्तून आणि हिंगा प्रेस करूंक जाय गायज आणि मागीर मातशें म्हणजे पीठ घालपाक जाय सो दॅट ते स्टफिंग भायर येना जावपाक करेक्ट न्हू. आता ते भायर येत जाल्यार मालबटाची लाईट हँड फेदर टच पूण भायर येता ना तेजे स्टफिंग भायर येवंक जाय पण म्हाज्या हिसपान तेणे स्टफिंग चड घायला गायज कळ्ळें. हामाच्या न्हू इतलें म्हाका तरी सोजमोलें की कितें करूंक जाय तें. सो पातळ करपाक जाय गायज जाल्यार ऑब्वियसली तुका इतलें स्टफिंग घालूंक उपकारना आणि इतली मोठी जावंकूय उपकारना कित्याक पातळ जावंक जाय न्हू. ते फुटली सायड फुटल्या ती सायड गेट दिस हांव पास कळ्ळें न्हू. दिस इज प्रॉपर रेसिपी. मातशी फ्लॉप जाल्या ना न्हू टेस्टाक ओके हा आणि इट इज लायक चपाती ओके आणि ती पाशेस करूंक जाय. सो होचो डो मारपाक म्हणटा दोर कित्याक आतां लेट जालो ऑलरेडी 9 जाली आमकां आतां नुस्तें भाजपाक जाय. कोडी एक सायडीन जाता मालबट करता शीत मामीन केला आणि नुस्तें हांवें भाजपाक जाय. तुमकां कोडी दाखयता गायज मालबटान कोडी केली कोडयेन आमी कितें घातला की तुवें रेड स्नॅपराची बोडका घातल्या आणि तामशाची तितून सेम रेसिपी गायज लास्ट टाइम कोडी केलेली पळय हीच मालबटान आणि तितून हे घातला आमी पाड्डे. सो कोडी एक सायडीन जाता हे आमचे जाले ऑलमोस्ट थोडेच भाजले आमी आणि 500 काबार जाले आमचे. तुमकां कोणाक तामसो लायक जाल्यार प्लीज कमेंट करा आनी सांगा आणि तुमकां कोहो लायक तोय सांगा. असिस्टंट येयला न्हू आणि ते सगळ्याक सासपी जाय पळय तेका फुल 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 ब्रिटिश तू कोल्हे माजर विथ तू हो कोल्हड माजर. एक साइड आमचे जाता
नुसते which is red snapper. रेड पेपर Oh my god, इथलं बघा red. This guy, no. सो आयज तुम्ही जेवणान कितें कितें रांदला ते प्लीज सांगात गायज आमकां मी केला तामुचो आणि तामुसो फ्राय, तामुसाची कोळी कोळी विथ पाड्डे आणि शीत. आम्ही गेलेलो फ्रुटीची पॅक इथल्या तेपान फ्रुटी पिता ब्रिंगिंग ऑल द चाइल्डहुड मेमरी बॅक. घे सांगलेले त्यांना काय आपण माटत जातलो म्हाका येयलेले जाल्यार काय 3:30 देड येयल्या म्हाका. दॅट ते येता न्हू तेन्ना म्हणटात यू आर हेल्दी आणि तुम्ही काजारी जिवितान हॅपी आसता. बरें म्हाका जाल्यार प्रॉब्लेम ना काय फिट रावंक जाय. हय आतां पोत्तून रावंक जाय न्हू. आता आम्ही जेवतली आमचो व्लॉग कोत्ता आम्ही जायती मेहनत केली आयज सारकी कासार आमी ऍक्टिंग पळया काय सजे ऍक्टिंग. ओके कासार जालो. होय कामांक सांगून तेणें शॉपिंग केले आमच्या बरा प्लस घरा येऊन रांदले पुरणपुरी म्हणून बरी झाली विच इज आउट लुक तेजो फ्लॉप जाला गायज बट टेस्ट इट्स गुड. सगळ्यांनी सांगते आमकां हाऊ टू डू म्हणल्यार कशी करपाची ती. हांव नको हांवें ती बेश्टी युट्यूबार पळयलेली आनी ट्राय करतालो. सगळो तुमकां सगळ्यांक हो ब्लॉग लायक जालो आसतलो म्हणून लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कमेंट शेअर आणि सबस्क्राईब. पण ती म्हणटा गाय सबस्क्राईब करा गायज. मोग नो प्रॉब्लेम गायज सबस्क्राईब आम्ही पयलीं म्हणटाले मोग दाखोवचो आणि मोग दाखोवचो आणि प्लीज हो व्लॉग पळोवचो आख्खो आणि आम्ही तुमकां मेवता नेक्स्ट ब्लॉगान. अंटील देन बाय. मोग आसूं. जेवया आमी पोट भरया पोटाक लागल्या भूक जेवपाक दिया. गायज हो चेडो म्हाका बरयता ऑब्वियसली नाल्यार जस्ट बिकॉज आय एम नॉट इटिंग. हय कितलो मोग करता पळय हांव तुजो लाडू करपाचे अहे अहो ती कोडी घाल आनी अहो आ पडलो चड आसले दिसता. आमी तो आजी नाही